Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan somya. Harga sumya. Aradan somya. Haryatan sumya. Hallelujah. 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 कीर्तनाचा ग्रंथ 130 अध्यायात पहिल्या बळीतान देव आमकां सांगता. हालेलुया म्हणून सर्वेस्पर देवाक तुम्ही अर्घां दिया, कित्याक तो बरो, कित्याक तसो मोग सस्नाक बाळता आणि तो आमच्या संगत सदांच आसता. देवाक तुम्ही अर्घां दिया, कित्याक तसो मोग सस्नाक तकता. धन्याच्या धन्याक तुम्ही अर्घां दिया, कित्याक तसो मोग सस्नाक तकता. तो एकलोच असर्यां करता, कित्याक तसो मोग सस्नाक तकता. आणि ताणें रचला मळब आणि संद्र तारा, कित्याक ते सगळे सृष्टी देवाची स्तुती करता आसतना आमी सांगता मेळोवन देवाक आमी महिमा दिया. ताची वर्ती कृत्य आमी वाचनिया. आमच्या जिवितांत ताणें केल्लीं सर अजापाने अद्भुतां आमच्या मतीक हाडया. हेतून सर देवान आमच्या खंयच्या वायट विशयांत आमकां राखून व्हेला, सांबाळना, ते आमच्या मतीक हाडया आनी देवाक आमी अर्घां दिया. कित्याक ताचे इतलो बरो देव दुसरो कोणी ना आमच्या जिवितांत आणि सदांच आमकां राखून व्हरचो. तो कश्टा वेळार अणवरा वेळार आमच्या सांगता आसचो, पिडे शिडेन आमकां भलायकी दिवचो, निराशपणांत आमकां भायर काडचो आणि सर्व रितीच्या वायट हातान आमकां सुडका दिवचो देव तो जावन आसा. देखून ताची महिमा गावंक आमच्या ताळे उबारया, ताची स्तुती करया, ताका आमी अर्घां दिवया, ताची आमी महिमा वाखनिया. ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವೆ, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ, ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಯಿಂದ ಗುಣವಾದೆ. ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವೆ, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ, ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಯಿಂದ ಗುಣವಾದೆ. ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರುವೆ, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ ಯೇಸುವೇ. यहोवा शालोम, तो समाधानाचो देव, संवसाराक समाधान दिवंक आयिल्लो तसो एकलोचो नीतपूत जेजू क्रिस्त. शांती तुमकां म्हणून सांगून आमकां शांती दिल्लो, ताचें समाधान आमकां आमचे थंय सोडून गेल्लो. तो जेजू क्रिस्ता जुगणी आमच्या सगळ्या जियेता. तर त्या समाधाना खातीर ताणें दिल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर आमचे काळजांत देवाची स्तुती करया, ताका आमी अर्घां दिवया, ताची महिमा वाखनिया. ಯೆಹೋವಾ ಶಾಲೋಮ್ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. Yes, Lord Jesus. ಯೆಹೋವಾ ನಿಸ್ಸಿಯೇ ನನ್ನ ಜಯ ಧ್ವಜವು, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಸೋಲುವಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವಾ ರೋಯಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೀ
ಸಾಕೆ ನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ ಯೇಸುವೇ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಯೇಸು ದೇವಾ ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ ಯೇಸುವೇ यहोवा मक्कदीस परिशुद्ध देवने आमकां सगळ्यांक पवित्र करूंक त्या पवित्र आत्म्याचें मजत मागया की त्या पवित्र आत्म्याचें काम ह्या संवसारांत आमकां समेस्तांक पवित्र करचें आनी देवा समकार आमकां उबें रावूंक जाय सारकें आमकां नितळ करचें पवित्र करचें तर तो यहोवा मक्कदीस तो पवित्र कसो देव आमकां समेस्तांक पवित्र करूं दी आनी ह्या सर्व वाईटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडेशिडांतले निराशपणांतले सलवणांतले आनी सर्व वाईट सत्तेच्या हातांतले आमकां तो निवारण दी म्हणून ह्या गिताद्वारे आमी मागया ताची स्तुती करया यहोवा मक्कादेश परिशुद्ध देवने ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ Thank you, Lord. ಯೆಹೋವಾ ಹೊಸ್ಸೇನು ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸುವೆ ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ ಯೆಹೋವಾ ಎಲ್ರೋಯಿ ನೀ ನನ್ನ ಕಾಣುವೆ ನನಗೆಂದಿಗೂ ಬಾಧೆಯಿಲ್ಲ ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ ಯೇಸುವೇ ನೀ ಸಾತ್ರ ಸಾಕು ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ मेरे पाए हल्लेलूया 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 आमीन हालेलुया 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 शदरंदियाला मरल मला रब्बाला उरर कशदरियाला शकरंदियाला मरल मला रब्बाला उरर कर Jesus the mighty fire upon us the mighty fire fall upon us Lord उरर करे करियाला मरल मला रब्बाला the anointing fall upon them Lord Jesus then every person who are watching this Lord Jesus they will fill with your power उरर करे thank you Lord तुझ्या पवित्र तुझ्या पराक्रमाचा समय तुझ्या पवित्र नामावर मागतो तुझी दैविक शक्त देवाने हिरियकलेचे उरे रे करे 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 याला बरं मला रखला उरे रे शंदर दग 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 शदर हालेलुया 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 उरे रे करे करे बरं मला रखला बरं we love you Lord we praise you for your अरदान तुका जिस वरदान तुका पवित्र आत्म्या अरदान तुका सदकी इच्छा देवा बाबा
उरेरे करे करियाला लंबरे मला रफालवर प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आम्ही सगळे क्रिस्तवा पवित्र स्नान आम्ही घेतला आणि पवित्र स्नान घेतलेल्यांक देवान कसली पुरा हक्का ह्या संवसारान आमकां दिल्यात एक आवय बापायक जल्मल्ल्या भुरग्यांक आवय बापायच्या आस्त बदकांत एक हक्क आसता तांच्या एका संगतीनी भुरग्यांक हक्क आसा तशेंच आमी देवाची भुरगीं देवान आमकां पवित्र स्नान दिलां आनी देवाची भुरगीं आमी जाल्या तर आमकां देवान दिवची कसली हक्कां आसात संवसारांत कशी आमकां हक्कां आसतात की आमच्या आवय बापायच्या सगळ्या आस्त बदकाक जावंक पुरो तांच्या पयशांक जावंक पुरो तांच्या पगाराक जावंक पुरो भुरग्यांक हक्क आसा तशेंच आमकांय सर्गीचे नागरीक आमी जाल्ले वरवीं देवाची भुरगीं आमी जाल्ले वरवीं देवी आमकां थोडी हक्कां ह्या संवसारांत दिता आनी ती हक्कां आमी मानून घेवचे आनी ती हक्कां आमची जायचे देखून आज आमी थोडो वेळ नियाळ करया देवान आमकां दिवची हक्कां कसलीं पुरा एफेसकारांचें पत्र पयलो अध्याय 18वें वाक्य आमकां सांगता तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसतना ज्या पवित्र स्थान आमी घेतल्या वरवीं सक्रामेंत आमी घेतल्या वरवीं एवकरिस्त आमी घेतल्या वरवीं आमचे आत्मीक दोळे उगडल्यात अंतस्करणाचे दोळे उगडल्यात आसता देवान आमकां कसल्या बरवशाक आपयल्यांत म्हूण तुमी समज जाय देवान आमकां कसल्या बरवशाक आपयल्यांत आमकां एक आपोवणें दिला देवान बेश्टेन त्या संवसाराक आमकां ताणें धाडूं ना कितें तरी ताचो एक उद्देश आसतलो कितें ताची एक योजना आमच्या जिवितांत आसतली कसलो बरवसो आमकां कांय तरी आसतलो आमचे वयर ताणें इल्लो बरवसो दवरला कशें आमी देवाचेर बरवसो दवरता तशें ताच्या भुरग्यांचेर ताच्या बापायनी बरवसो धरला तो बापूय आमचो सर्गीचो बापूय देवान आमचे वयर थोडो बरवसो धरल्यात आनी बरवशाक आमकां आपोवणें दिलां आनी आपल्या परजेन म्हूण तयार केल्ल्या आपल्या परजेक म्हूण तयार केल्ल्या किंवा देवर्त्या ग्रेस्तकायेच्या दायजांत तुमकां वांटली केल्यांत म्हूण तुमी पळय जाय तुमकां कळय जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आपल्या परजेक म्हूण तयार केल्ल्या केद्यावरत्या ग्रेस्तकायेच्या दायजांत तुमकां वांटेली केल्यान म्हणून तुमकां कळय जाय देखून आमकां सर्गीच्या राजांत कसली पुरा दायज आसा खंय पुरा आमकां दायजांत ताणें आमकां वांटेली केलां तें आमी आज समजून काणी घेवचें आमी संवसाराच्या दायजा खातीर कितलेंय झुजता कितलेंय आमी मुखार वेता आमकां हर एक संगती जाय पूण सर्गीच्या दायजांत सर्गीच्या राजांत आमकां मेळचें दायज कितें आसा ताचे खातीर आमी कितें काम केलां ह्या संवसारांत कांय तरी बरेंपण केलां गी तें जोड कान घेवचें तरी कांय तरी आमची मिनत आसा गी तें जोड कान घेवचें ती ग्रेस्त काय सर्गीची देवान दिवची ग्रेस्त काय कान घेवंक आमी तयार आसा गी ह्या खाण गेल्या गे दोन सर हाचे खातीर कांय तरी आमी वावर केला गी समजून काण घेवया जुवांचे अध्यायान पयलो अध्याय जुवांचो वांजेल पयलो अध्याय 12वें वाक्या जॉन चॅप्टर 1:12 पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक जो कोण जेजूक स्वीकार करता तांकां समेस्तांक क्रिस्तवांक मात्र न्ही बायला खंयच्या धर्माचे जावं दीत कोण क्रिस्ताक स्वीकार करता तांकां समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक जेजूच्या नांवाचेर कोणें विश्वास दवरला तांकां देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिला आमच्या बावतिस्मा मारपाक आमकां पयले मेळचे हक्क ताचे भुरगीं जावचे हक्क कितें व्हरतें भाग कोणी असलें हक्क कोण दीत गी पूण देव आमकां ते हक्क दिता जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरल्या समेस्तांक तो खंयच्याय धर्माचो जावं दी खंयच्याय जातीचो जावं दी पूण ताका कोण जेजूचेर विश्वास दवरता कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता ताका देवाचें भुरगें जावचें भुरगो जावचें हक्क देव ताका दिता तर आमी देवाचें भुरगीं कशें आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां देवान दिल्लें हक्क ताचें भुरगीं करचें आनी ताणें आमकां तें करून घेतलां आमी देवाचीं भुरगीं देखून जुवांचो वांजेल आमकां सांगता 16 अध्याय 15व्या वाक्या जॉन चॅप्टर 16:15 जे बापाचें तें सगळें म्हजेंच जें कितें बापाचें आसा तें सगळें म्हजेंच देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतले तो संगती तो म्हजे तावन घेतलो
देखून सर्गींच्या राजान कितें बापाचें आसा तें सगळें जेजूचें तें कित्याक जेजूच तुझ्या बापाचो क्लोस पूत देखून सगळें देवान ताच्या पुताक जेजूक दिलां आनी पवित्रत्व आमकां ह्या संवसारांत कितें कळीत करता तें सगळें जेजूत हांव घेता. तर आमच्या पवित्र स्थाना मारिफात आमकां मेळ्ळे आनी एक हक्क आमी बापा पुता आनी पवित्र आत्म्यात एक जाता. आमी एक जाता. आमकां दुसरो खंयचोय संबंद ना. आमी त्या बापाचीं भुरगीं. जेजून आमकां सोडयलां, पवित्र आत्मान आमकां पवित्र केलां. देखून आमी त्या गांयचंय एक जाता. हे हक्क देवान म्हाका आनी तुका दिला. देखून जें कितें बापाचें आसा तें जेजूचेंत आनी जेजू कोणाक जाय तांकां तें दिता. कित्याक जर आमची हक्कां आमी आज मानून कान घेवया आनी हक्का खातीर आमी झुजया कशें मागणें करून सोम्या सांगता रावून थोडो वेळ दिसाक 1 घंटो तरी मागण्यांत आमी देवाचो सांगता करसून देवाक अर्गां दिवन ताचें उतर आयकोन ताच्या सांगता रावोंक आमी बेसाडया. ताच्या सांगता रावल्यार मात्र ताच्या आस्तबदकान आमकां वांटो आसा. बेश्टेन तरी कोणी कितें जावन वांटो कान घेवंक साद ना. देखून जेजून आमकां दिवचे तो वांटो. जेजून आमकां दिवचें जाल्यार ताच्या सांगता आमी रावचें. कित्याक बापाचें सगळें जेजूचेंत. जेजू ताका कोणाक जाय ताका तो दिता. देखून आज आमी ही सर्गींची आस्त बदकी जोडच्या ताका इल्लें प्रयत्न करया. पुरो संवसारान जायते आमी प्रयत्न केले, जायते थोड्यांनी जोडलें, जायते ताणें होगडायलें, पूण कितेंच उरना. हें नश्वर. हो संवसार एक दीस आखेर जातलो. ताच्या पयलें तूं ह्या संवसाराक हांव ह्या संवसाराक एक आखेर जातलें हांव आमचें जिवीत जातलें. पूण सर्गींच्या राजान आमी कितें जोड दवरलां. ही हक्कां आमकां मेळचें जाल्यार आमी आज तावून तें एक झूज मारूंक जाय. तें झूज जावन आसा मागण्याचें. मागणें आमी करूंक जाय आनी झूज मांडीचें. कित्याक आमची हक्कां आमचे तावन पयस करचो तो सैतान. आनी देवसार म्हणटात ताका तो आमची हक्कां आमकां मेळनातली बरी ट्राय करता. देखून आमकां ती हक्कां जायचे जाल्यार आमी ह्या सत्य विशयान झुजोंक आसा. एक आत्मीक झूज आमचें आनी ह्या आत्मीक झुजांत देव आमच्या सांगता आसा जाल्यार आमी खंडीत जिखतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. देखून जॉन चॅप्टर 14:13 सांगता वांजेल 14 वाक्य बापाची महिमा पुता मारिपात परगट जावच्याक म्हजी नांवी तुमी कितें विसरले तें हांव तुमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी चड जावन मागचे संवसारीत खंय नव्याना गेल्यार, खंय रेत्रे गेल्यार, खंय मागण्या गेल्यार, खंय आराधना गेल्यार आमची एक लिस्ट आसात विनवण्यो जायत्यो आमी घालता. आमकां तें जाय, आमकां हें जाय. पूण आमी केदाळ म्हणी मागलां गे सर्गींच्या राजाचे वैभव आमकां पळोवंक जाय. जेजू सांगता आमकां सत्नाच्या असनाक जियोंक जाय. ह्या संवसाराचेर मेल्या उपरांत आमकां रास करूंक जाय. तसली संगती देव आमकां दितना तें आमी कित्याक नाका म्हणचें. हे संवसाराचे एक दीस पुरा पळय आवय बापय ल्हान भुरग्याक पयलेंत शिकयतात उस्क्यार बसून शिकयतात कोको ममे म्हणून जायते विशय पुरा भुरग्याक शिकयतात. पूण जायतीं जाणां मगच्या भावा भयणी आजकालची चड जावन आवय बापय भुरग्यांक जेजूक दिवंक शिकयचे. जो कोण भुरग्यांक जेजूक दिता ती खंयविणे जिवंक जाता. कित्याक तुज्या भुरग्यांक तुवें जेजूक दिलाय जाल्यार जेजू मागण्यान तांकां तुवें हाडलाय जाल्यार हे देवाचें उतर सदांनी इल्लें तरी वाचूंक ताका तुवें प्रॅक्टीस करयलें जाल्यार तुज्या भुरग्याक तुवें खंय धाडचें की कांय टेन्शन ना. कित्याक ताका देव राखता, देव सांबाळटा. कित्याक देवाचें भुरगें तें देवाक कळीत आसा. ताच्या भुरग्याक कशें ताणें बचाव करचें, कशें हाडचें, कशें हाडचें. भुरगे तुमचे कितल्या वायटाक गेल्यार देव तांकां फाटी हाडटा. कित्याक आज जें कोणें देवाक दिलां भुरग्यांक जेजू दिला खंडीत ती खंती बिने आसात. जे कोणें जेजू भुरग्यांक दिवना ती आज खंतीन आसात. कित्याक म्हळ्यार मस्त संगती ह्या संवसाराच्यो रेवडोवन ह्या भुरग्यांक आवय बापायतान वेगळे करूंक शिकतात, मेकळे करूंक व्हरतात आनी वायटाक पडटात. आमची भुरगीं, आमचे युवा जाणां आमचे तान पयस वतात, आवय बापाय रडतात, दिसान दीस कांगाल जातात, विरार करतात, बेजार करतात. खंय नवेणा, खंय रेत्र्यो, खंय मागण्याक धांवतात. पूण मागीर धांवन कितें फायदो. देखून एकाडेन हांवें एक बोर्ड वाचलो कन्नडान आसलो प्रज्ञाहीन रागवा ಮೊದಲು प्रज्ञावंत रागिरी म्हणून. मोत सुटच्या पयल्यान तुमी मोती रे म्हणून. देखून मागीर
पुरा घडितां घडल्या उपरांत मागून घडून जाली न्ही पूण पयलेंत आमी मागनात आसल्यार ती घडितां घडनातले बरी आमी पळोवन काण घेवयेत आनी देव आमकां राखता, देव आमकां सांबाळटा. हे आमकां पवित्रान आमी पाद मेळ्ळेले हक्क. कित्याक देवान ताचे भुरगीं आमकां केलां जाल्यार ताच्या भुरग्यांक राखचें ताचें काम आमी कितलें देवा सांगता आसा, आमी जेजू सांगता कितें आसा तें आमी समजून काण घेवची गरज. देखून बापाची महिमा पुता मारी पाद परगट जावच्याक तुमी म्हजें नांव कितें मागल्यार हांव तुमकां दितलो म्हणटा जेजू. देखून आमी मागोवंक संवसारी वस्तू मागचे इल्लेशे पाटी करया आनी सर्गींच्या वस्तू आमी मागोवंक, सर्गींची महिमा आमी मागोवंक, सर्गींच्या राजाक आमी कितें जाय तें मागोवंक आमी प्रयत्न करया. देखून आज आमी विशेश तरान आमकां जुवांचो वंजेल 14 अध्याय 4 वाक्य सांगता. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14. तुमी कितेंय म्हजें नांवें मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हजें नांवें मागशात जाल्यार हांव तुमकां दितलो. कितेंय म्हळ्यार खंयचें जेजू पयिल्ल्या आत्म्या विशयांत उल्लेख करता, कुडीच्या विशयान न्हय. कुडीच्या विशयान जेजू उल्लेख करना. कूड जाय ह्या संवसारान जिवंक पूण जेजू चड आनी चड उलयता आत्म्या विशयान. तुजो आत्मो बाचाव करूंक, तुज्या आत्मीक गरजे खातीर तूं कितें मागल्यार तो तुका दिता खंडीत. आज आमी हें सोडून दुसरें पुरा मागलां. देखून तरेपटी मस्तपटी आमी मागल्यार मस्तपटी इसार आसले लोकांक तुमकां मागलें सगळें मेळ्ळां गे म्हणून. पूण 90% म्हणटात आमी मागलें सगळें आमकां मेळोवना. कित्याक मेळोवना? संवसाराची वस्तू मात्र मागल्या आसून सर्गींच्या राजाची महिमा देखून कोणें मागलां? जे कोणें मागलां तांकां तें मेळना. देखून हाका तुमचे एज्युकेशनाची गरज ना, ह्या कित्याक तुमची डिग्रीची गरज ना. पूण देवा कडेन खालतेपणे डिंबेर पडून मागल्यार खंडीत देव तुमकां पवित्र आत्मो दितलो आनी ताच्या महिमे खातीर तुमकां उपयोग करतलो. कित्याक हर एकल्याक आजकाल देव उपयोग करता. तुमी पळयल्यार हर एक यूट्यूब चॅनल पळया, कितलो लोक आज देवाचे उतार परगट करता. हांकां खंय तावन ती सकत मेळ्ळी, हांकां खंय तावन जानवाय मेळ्ळी, हांकां खंय तावन तांकां सगळें मेळ्ळें तें देवा तावन न्हय गे. जर तुका आशा आसा, जर तुका जिवितांत कांय तरी देवाची सेवा करूंक म्हण आशा आसा, खंडीत देव तुका दितलो. कित्याक तुमी कितेंय म्हजें नांवें मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. जॉन 16:23 म्हणटा, तो दीस येतस तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचें नात, सतस हांव तुमकां सांगता. म्हळ्यार तो दीस येतना तुमी संपूर्ण जाताना, आमी देवा थंय संपूर्ण जाताना आमी कितेंय मागचें ना. कित्याक आमी मागचें सगळें मागलें देवान आमकां दिलां आनी दुसरें मागोवंक आमचें. सतत हांव तुमकां सांगता, म्हजें नांवें बापा लागीं कितेंय तुमी मागचें जाल्यार तो तुमकां दितलो. कितले प्रॉमिसीस आसात, कितलीं उतरां आसा जुवांच्या वंजेलांत. हर एक फावटी सांगता, कितेंय म्हजें नांवें मागल्यार, कितेंय म्हज्या बापाच्या नांवें मागल्यार तें हांव तुमकां दितलो. देखून जॉन 16:24 म्हणटा, जुवांचो वंजेल 16 अध्याय 20 आनी 4 वाक्य म्हणटा, अजून पर्यंत म्हजें नांवें तुमी मागलेलें ना. मागा आनी तुमकां मेळटलें. हाचे वरवीं तुमचो संतोश भरपूर जातलो. कितेंच मागोवना. कित्याक सर्गींच्यो वस्तू आमी मागोवना, सर्गींच्या राजा विशयान आमी मागोवना. देखून जेजू सांगता, तुमी कितेंच मागोवना. कितें मागलां? आमी संवसारी मात्र मागलां, पूण देवाक तें गरजेच न्हय. तें ही सर्गींच्या राजाचें वैभव तुमी मागता जाल्यार संवसारी कितें जाय तें तुमकां पुरा देव दिता. आमी सर्गींची वस्त एक सोडून संवसाराचें पुरा मागता. देखून आमकां थोडे फावटी खंयचेंय मेळना. थोडे कितें गरजेचें तें मात्र मेळटा. सडीत आमी मागता तें आमकां मेळना. देखून आज आमी मागोवंक फुडें सरया. आमी खाली संवसाराच्यो वस्तू आशेवच्यो न्हय, मगर सर्गींची वस्तू गमना काडया. देवान आमकां कसले हक्क दिला सर्गींच्या राजांत. एक आवय बापूय कशें जियेतात संवसारांत आपल्या भुरग्यां खातीर सगळें जाय जालें सगळें दितात, तशेंच सर्गींचो बापूय आमकां सगळें तो दिता. देखून आमकां सांगता इब्राहिमाचें पत्र 7 अध्याय 25 वाक्य, तशें आसतना आपल्या मारिफांत देवाक लागीं सरतल्याक सर्व काळी तारण दिवंक तो शकता. Hebrews chapter 7 verse 25. तशें आसतना आपणा मारिफात देवा लागीं सरतल्यांक सर्व काळी तारण दिवंक तो शकता. देखून देवा लागीं सरया आमी. देवा लागीं सरल्यांक मात्र सर्व काळी तारण मेळटा. देवा लागीं सरनातल्यांक कशें तारण मेळचें? तो कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो ससनाक जियेता. आमचे खातीर देवा लागीं निरंतर विनंती करूंक जेजू ससनाक जियेता. आनी तो बापाच्या उजव्याक बसून म्हजे खातीर, तुज्या खातीर, म्हज्या कुटुंबा खातीर, तुज्या कुटुंबा खातीर सदां न्हीद म्हणले बरी बापा लागीं विनंती करता. देखून मार्काचो वंजेल 16 अध्याय 17 आनी 18 वाक्य सांगता. मार्क चॅप्टर 16 verse 17 and 18. सत्मंतल्यांक
जो कोण जेजूचेर विश्वास दवरता बाबार्थ दवरता सत म्हणटल्यांक असर्यांची पदवी मेळटली. ताच्या पवित्र स्थाना मार्फत आमकां मेळची आनी एक गॅरंटी म्हळ्यार आमी जेजू बरी काम करूंक शकतले. हांव असर्यांची पदवी मेळटली. असर्यांच्या पदवी जायत्या संत भक्तांक मेळ्ळी, जायत्या आपोस्तलांक तांच्या मेळ्ळी, ताच्या पाटलावदारांक मेळ्ळी. अजापांनी अद्भुतां एलियान केल्लीं, एलिशान केल्लीं अजापांनी कितलीं आसात, जरमयान केल्लीं अजापां कितलीं आसात. आनी हर एका प्रवाद्यांनी हर एका दमदुतांनी कितलीं अजापांनी अद्भुतां केल्यात. जायत्या आपोस्तलांचे ते देवाच्या उतर सांगता पावलासो पेद्रूच्यानी तुवाले व्हरून घरा व्हरून पिडेस्तांक लायल्यार ते गूण जातले खंय. आमच्या तुवाले लायल्यार घरा बरें जातात की बरें आसले पाड जातात ते आमी न्हय. पूण आमचो भावार्थ कसो आसा, भावार्थ कसो आसा. सतमंतल्यांक जेजूचेर सतमंतल्यांक असले असर्यांची पदवी मेळटली. म्हज्या नांवान ते देंवसार चडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, देंवसार चडयतले. देवाचें उतर कोणाक सारके रितीन कळीत आसा. जे आज पळया कितलोसो लोक वायटाच्या सत्तेक वळख जावन खस्तून आसा. लोक खंय खंय लोक धांवते आसा, तांकां सुडख दितले कोणी नात, तांचे खातीर मागतले कोणी नात. म्हज्या भावा आनी भयणी देखून हे समजून काण घ्या. हर एकल्याक पदवी देवान दिल्या तांच्या पवित्र स्नाना मार्फत. जो क्रिस्ताक सत म्हणटा, जो क्रिस्ताच्या नांवार विश्वास दवरता त्या मनशाक ही पदवी दिल्या. देखून आमी कितेंय करता कोणा आडें खंय धांवचें म्हणना. देवाची पदवी आमकां आसा, देवान दिल्ले अधिकार आमकां आसा. पवित्र स्थाना मार्फत आमकां तो मेळ्ळा, पवित्र सवे मार्फत आमकां तो मेळ्ळा. तो आमी उपयोग करूंक आमी खंडीत जावन सुद्दां ते देंवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले. नव्यो भासो विंगड भासो म्हळ्यार गिफ्ट ऑफ टंग्स जिबेच्या देण्यानी ते उलयतले, देवा कडेन संवाद करतले ते. आनी कितें ह्या संवसारांत मागूंक जाय आमी कितें अशें मागता कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजांत देव बाप देव पवित्रत्व आसतना आमचे मागणें थंय हांगा तावन थंय फावचे जाल्यार सैतान आमचे मागणें हर एक पाड करूंक पळयता. ते सगळे पिड्ड्यार करूंक पळयता. जर तूं जिबेच्या देण्याने मागताय, देवाच्या उतर प्रकार मागताय, जिबेच्या देण्यान त्या पवित्र आत्म्याची भास ताका आपणूंक सैतानाक जायना. देवाच्या उतरा प्रकार तूं मागताय जाल्यार त्या देवाच्या उतराक सैतान आपणूंक शकना. कित्याक त्या पावर ती सकत सैतानाक भस्म करची ती सकत जावन आसा. म्हज्या भावा आनी भयणी देखून देवाच्या उतरांत आमी संपूर्ण जावंक आशेवया. देखून सरप हातान धरूंक शकतले. मारेकार कसले वीक बीपी येते जाल्यार तांकां ते कितेंच बाधक जावचें ना. पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. देखून एक मिसांव आमकां हर एकल्यान ह्या संवसारांत करूंक जाय आसलें. देवाच्या महिमेंत आमी रिगचे जाल्यार देवान म्हाका आनी तुका ह्या संवसाराक कित्या खातीर धाडला ते आमी निश्चय करी. तो आमी आमच्या गमना काडीचे कित्या खातीर धाडला. क्वेश्चन मार्क आमच्या जिवितांत आमी घाली. जे देवान ह्या संवसाराक म्हाका धाडला जाल्यार ह्या आवय बापायच्या गर्भांतान ह्या आवयच्या गर्भांतान म्हाका ह्या संवसाराक हाडला जाल्यार इंत आवय बापाय म्हाका दिला जाल्यार आमची विसरून न्ही. आमी आमच्या आवय बापायक आमी विसरून काडूं ना. देवान तांकां विसरून काडले आनी तांच्या मार्फत आमकां ह्या संवसाराक हाडल्या. देखून ती आवय बापाय कसली जावं ती देवान आमकां संवसारान दिल्ली. देखून तांचोय आमी मोग करूंक आसा. आनी असले पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां बरें करतले म्हणटा. तर हक्कां पळया कितें पुरा दिल्यांत. आनी तिसरें जोस वंजेल 14:12 वाक्या जॉन चॅप्टर 14:12 सतच हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो, तितलेंच न्हय ताच्या वर्ती कामां करतलो. जो कोण म्हाका सत म्हणटा, जो कोण जेजूचेर विश्वास दवरता, भावार्थ दवरता, जेजून केल्लीं कामां ताणें करयात. कित्याक सर्गींच्या राजांत आमचे खातीर जेजू विनंती करता आनी ताच्या पवित्र आत्म्याक धाडून आमच्या मार्फत तो वावर करता. देखून आज जेजूक कूड ना, आमी जावन आसा ती कूड. आमी जावन आसा कूड. जेजूची कूड त्या कुर्सार खिळयल्या. ताचे हात आमी, ताचे पाय आमी, ताचें तोंड आमी, ताचे दोळे आमी, ताची मोत आमी. ह्या संवसारांत कितें करूंक जाय जाल्यार जेजून कितें म्हाका आनी तुका करूंक धाडलां तें आमी संपूर्ण केल्या शिवाय आमकां आमी कशें खालयात आनी देवा सरसीन वचो. आज आमी ह्याच खातीर मागया. सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो, तितलेंच न्हय ताच्या वर्ती कामां तो करतलो. Acts chapter 9:4 सांगता दमदूताचें कृत्य पुस्तक 9:4 वाक्य सांगता तो धरणीर शेवटलो आनी तेद्वा साऊल कितले दग दितालो, कितले पवित्र सभेक दग दितालो. आनी जेजून ताका गड्यातावन सकला गेल्ल्या वेळार जेजून विचारली उतरां इंत साऊला साऊला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. जेजूक ताणें दग दिना पूण जेजूच्या लोकांक ताणें दग दिल्लें, जेजूच्या मनेरांक ताणें दग दिल्लें, जेजूच्या मनशांक ताणें दग दिल्लें. देखून जेजू ताका शेवटिता, ताका परिवर्तन करता आनी पावल कर्ण पवित्र सभेचो व्हडलो एक खांबो जावन ताका उबो करता. देखून माथेव वंजेल 10:8 वाक्य सांगता
पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देंवसार धांवडाया, पुंख्यांक तुमकां मेळना, पुंख्याक तुमी दिया. इतलेंच हक्कड देवान आमकां दिलां. जर आमचे कितें आसा अभिशेक आमकां कितें देवान दिलां, आमची देवान दिल्ली हक्क आमी नेना जाल्यार खंडीत आमी फटून पडटले. हांव देखून आमकां देवान कितें दिलां तें हक्क आमी जाणा जावया. आनी हक्क आमकां मेळ्ळे जाल्यार आमी देवा कडेन मागचे. देवाचो पवित्र आत्मा आमकां जाय. पवित्र आत्मा आमचेर आयिल्ल्या वेळार मात्र हीं पुरा कामां करूंक आमी शकतले. या कितें आमचे कडेन नासतना, तें पवित्रपण आमचे थंय नासतना, त्या पवित्र आत्म्यान आमी भरल्या शिवाय हें करूंक वचें न्ही. कित्याक म्हळ्यार हे संगती कोणाकी साजल्यो न्ही. हें देवान कोणाक निर्मिला तांकां तें आसा. देखून हर एकल्यान आमी माग जाय खंडीत आमकां देव दितलो. देखून मातेवाचो वांजेल 10 अध्याय पयल्या वाक्यांत अशेंच सांगला. लुकाचो वांजेल 9 अध्याय 1 वाक्यान सांगला. लूक चॅप्टर 10 वर्स 19 सांगला. हर एका वांजेलिस्तान ह्या विशयांत जेजून सांगलेली अजापान अद्भुतां हें सगळीं केल्यान आमकां कितें हक्क दिला आमच्या पवित्राना मारिफात. देखून आज आमी जाणा जावया आमकां दिल्लें पवित्राना मारिफात हक्कां आमी जाणा जाल्या. आनी की सर आनी सर देवा खातीर वावर करूंक, पवित्र सभे खातीर वावर करूंक, आमच्या फिरगज्यां खातीर वावर करूंक, आमच्या वाड्यांनी वावर करूंक, आमच्या सगळ्या लोकांक जाता तितले आमी देवाच्या लागीं हाडूंक हर एक प्रयत्न करया. एकामेका हात आमी मेळोवया आनी खंडीत जावन असल्या कामाक आमी मुखार या. कित्याक हर एक दिसा आमी मागचे इतल्यांत हर एक क्रिस्ती कुटुंबांत असलो हर एक मनीस बचाव जायजे, कोणेंत नास जावन नजो. ही देवाची खुशी आनी जेजून सांगलेली उतरां, जेजून केल्ले मागणे अंत तुवें म्हाका दिल्ल्या कोणाकच हांवें होगडायनाये आनी कोणाकच आमी नास जावन नजो. बगार आमी सक्कड एक दीस सोम्या सांगता सर्गींच्या राजान संतोशान जियेजे आनी हक्क आमी आपणायजे ह्या संवसारांत म्हणून आमी मागया आनी खंडीत जावन ते दिजो आमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. एक बोर आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्गींच्या देवा सोम्या जेजूची कोणाक तुजी वळख आजुनी ना. सोम्या जेजू तुजी वळख नासलेल्यांक तुका समर्पण कर दिता. तांकां सुवार्ता पावोवच्या खातीर जायत्या लोकांक सोम्या जेजू तुज्या शेतांत वावरूंक तूं विसरून काड. सोम्या जेजू जायत्या लोकांक जेजू आपोवणें दी. जेजू तांकां तूं पवित्र कर. तांकां तुजो पवित्र आत्मा दी आनी तुज्या महिमे खातीर वावर करूंक, ही बरी कामां करूंक हर एकल्याक तूं अभिशेक कर. सोम्या जेजू आमकां पवित्र सभेंत आसल्या कॅथोलीक पवित्र सभेक आमकां समेस्तांक एकठांय कर. सोम्या जेजू त्या पवित्र सभेंतल्यान भायर गेल्या समेस्तांक परत पवित्र सभेक हाड. जेजू हे आमी मागता जेजू तुज्या एकल्याच जलीत पुता जेजू क्रिस्त मारिपाद आमचे मागणे तूं आयकून घे आनी ह्या सगळ्या संवसाराचेर हर एका मनशा कुळाक तुजे सुवार्ता पावोनी आनी हर एकलो मनीस तुजे ते फाटी येवनी आनी ताचे हक्क ते मानून काणी येवनी आनी सर्गींच्या राजाक हर एकल्यानी पावचे खातीर आमकां तूं अभिशेक कर म्हूण मागता जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. थँक्यू.